सगळ्यांक येवकार. तुमी म्हणटले परत परत आमी कित्याक उलयताय काय म्हणून. हें उलोवपा एकूच कारण की आतां टायम येयला की ग्राम सभा ज्यो आसा आनी ग्राम सभा ज्यो आसा ताका कॉन्स्टिट्युशनल दर्जो मेळ्ळो अंडर द 73rd अमेंडमेंट. मेळ्ळ्यार खूब वर्सां जालीं. सरकार आतां ताका तितलो पाठिंबो दिना ती वेगळी गोश्ट. पूण आसा ते परिस्थितीन ग्रामसभेक पावर्स आसा आनी ताका विलेज पार्लमेंट म्हणटा, विलेज लेवल. द ओनली बॉडी वीच इज परमनंट, पॉलिटिकल बॉडी वीच इज परमनंट. म्हणजे जे वाड्यांतले, जे गांवांतले जे मेंबर आसा ते सदांच ग्रामसभेचे मेंबर आसता, वोटर्स. जेन्ना एसेंब्ली सारके इन्स्टिट्युशन्स क्लूब लावन धांवता, पळोवन वयता, लेजिस्लेचर फंक्शन जायना, मदींच बंद करून कितें तरी बारीक सारीक कारण लावन मेजर डिसिजन जी घेवपाक जाय आशिल्ली ती घेना. आनीक अशें म्हणजे लोकांक कांय किंमतच ना असो जेन्ना प्रकार जाता तेन्ना आमकां दिसता की एक लास्ट जो रिजॉर्ट आसा विलेज लेवल पार्लमेंट, ताचें म्हत्व खरें म्हणजे आतां जाणून घेवपाची गरज आसा. आनीक 2 मुद्दे आतां आमी मागता ग्रामसभे कडेन. आमी हे रेजोल्युशनां जीं आसा तीं ग्रामसभेन धाडटले, ड्राफ्ट रेजोल्युशन. हांव पयर कांय गोश्टी उलयल्लो असो सोशल मिडियाचेर, म्हणून म्हाका एटलिस्ट 3 पंचायतींनी फोन केलो की आमकां हें असलें रेजोल्युशन घेवपाक जाय. आतां रेजोल्युशन कितें? नंबर 1, स्मार्ट मिटर्स. हाचे बद्दल आमी पयर खुबशी बारकायेन सांगलां लोकांक. स्मार्ट मिटर्स आमी ऑपोज करिना, पूण आमी स्मार्ट मिटर्स जबरदस्तीन जे घालपाक सोदता सरकार ते ऑपोज करता. आनी ताची कारणांय आमी दिल्लीं आसा कित्याक म्हणून आमी ते ऑपोज करता तेजेर हांव मर सांगतलो. तें ग्रामसभेन कित्याक रेजोल्युशन घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणटा तें सेक्शन 39A आनी त्याच बरोबर दुसरी जी सेक्शनां आसा लायक 17A हिल कटींग, तशेंच एग्रीकल्चरल जे कांय प्रोविजन्स आसा ती सगळी चालीक लावपाक इनफ इज इनफ मुवमेंटान जें बील दिल्लें तें आतां एसेंब्ली बंद जाल्ल्यान ताचेर फुडें वचूंक शकना. म्हणून तें आतां सद्याक 39A हें सबज्युडीस मॅटर. म्हाका दिसता फाल्यां हियरींग आसा ताचेर परत हायकोर्टान, म्हणजे तें आतां हियरिंगाक आयलें. मीनवायल हायकोर्टान ताचेर सांगलां की whatever is done under 39A by the government or the TCP board is subject to outcome of this petition. आनी हें गोवा फावंडेशनाचें पिटिशन फाल्यां हियरिंगाक परतें येता. तर हें आसतना अजून 39A लायटनींग स्पिडीचेर म्हणजे फास्ट ट्रॅकिंग करून प्रपोजल येत आसा. आतां ह्या 2-3 दिसां भितर पयलें जाल्यार कितलेशे आतां तिवी सारक्या वाठारांत 70,000 सुमार स्क्वेअर मिटर्स अंडर 39A कन्वर्शनाक घेतल्या केसीस, काय जाल्याय आसतल्यो. अशें जाता जाता गांवचे गांवच सोंपोन वचूंक शकता. म्हणून हे ग्रामसभेक आमचो एक अपील की हें आमी ड्राफ्ट रेजोल्युशन तुमकां दितले. आनी तें ड्राफ्ट रेजोल्युशन कितें? तें ड्राफ्ट रेजोल्युशन इतलें म्हणटा, रेजोल्युशन टू सेफगार्ड विलेज लँड यूज इंटेग्रिटी अँड टोपोग्राफी बाय स्टेइंग प्रपोजल्स अंडर सेक्शन 39A, सेक्शन 17A ऑफ द गोवा TCP Act. Whereas regional plan was a participatory process involving village panchayats, section 39A was enacted by the legislature without consultative process. पयली regional plan जे जाल्ले सगळे पंचायतींक कॉन्फिडन्सान घेवन जाल्ले. आतां 39A अशेंच थापलां. इनफ इज इनफ मुवमेंटान ऑलरेडी हो प्रस्ताव MLA कडेन मांडला. हातूंत भितर खुबशे पॉलिटिशियनूय आसा जे एप्लिकेशन दिल्ले आसा. ते कांय नांवां पळय लाखो स्क्वेअर मिटर्स जे आसा आतां सद्याचे तरी सद्याचे सांगता, म्हणजे जे प्रॉमिनन्सान आसा, मे नॉट बी MLAs, एक्स MLA सुद्दां आसा. श्याम सतार्डेकर, बाबू कवळेकर, गणेश गांवकर, श्रीनिवास कलम, विश्वजीत राणे, इजदोर फर्नांडीस आनी मागीर पंचायत लेवलचो मिस्टर गिरीश कुमार पिल्ले, अशीं कांय नांवां जीं आसा जे सॉर्ट कन्वर्शन्स ऑफ ह्यूज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड. तर हें आमी कित्याक सांगता? सो दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स. सो विलेज लेवल ग्रामसभांनी हें हाडपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी देरफोर ग्रामसभा resolved as under village panchayat shall not grant any construction license or development permissions
for those lands where conversion has been obtained under section 39A, since the matter is before the High Court and is subject to the outcome of the petition, the Panchayat shall maintain status quo in such proposals to prevent irreversible changes. कित्याक लागून? To prevent irreversible changes to the village landscape until the legal validity of the section is finally determined. आता 39A लीगल काय इलिगल ते आता जेन्ना हायकोर्ट डिसायड करतले आनी आता म्हाका दिसता हियरिंगाक येवपाक लागले ते फाल्यां हियरिंग आसा म्हणटकीच सो हाजेर बेगीनच डिसिजन जातले. आनी तुमी जर बेश्टे TCP सांगता म्हणून पंचायत लेवलाचेर जर लायसन्स दीत रावपाक लागले जाल्यार इट वील बी इरिवर्सिबल डॅमेज. एक फावटी डॅमेज केल्ली, एक्सकवेशन केल्लें, हिल कटींग केल्लें, ते रिवर्स करूंक जायना. हांवें पयरूच सांगलें, हिल्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. हे एकदां कापले की ते गेले, हेंचे मस्तेपणाक लागून जर कापले ते गेले. सो पंचायत लेवलाचेर ग्राम सभा ज्यो आसा दे कॅन डू दीस and they can stop these permissions, they can take a resolution and हे legally sound. कित्याक under the Constitution of India read with the Goa Panchayat Raj Act 1994, Gram Sabhas are vested with powers to protect their villages. Section 6 जर वाचलें जाल्यार clear करता they have got enormous powers and more important is जे resolution ते घेता within the parameters of law is binding on the Panchayat body. It is binding. सो हे आमकां चड गरजेचें इन पब्लीक इंट्रस्ट, गांवची इंट्रस्ट, वाड्याची इंट्रस्ट हें सगळें पळोवन हे 39A जे प्रपोजल येता ते ताबडतोब स्थगीत करचे, कांयच लायसन्सां दिवची न्हू अशी मागणी जी ग्रामसभा घालतले ताचेर तें बायंडींग आसतलें. आनी दुसरें एक जें आतां सामकें चड गरजेचें आसा एट द सेम टायम इज स्मार्ट मिटर्स. स्मार्ट मिटर्स हांवें जशें सांगलां वी आर नॉट अपोज टू स्मार्ट मिटर्स बट वी आर अपोज टू द हॉस्टायल implementation of smart meters in the state of Goa. कित्याक it is a question of 890 crores जो सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आसा सप्लायरा बरोबर. सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट आमी पयर सांगलें की आतां पोंडा बायपोल आसा तितूनय सत्ताधारी म्हणजे आतां जे पॉवर मिनिस्टर आसा इन द रुलींग ताणें ताचेर जाहीर करचें आपलें स्टँड की सरकार आमचेर जबरदस्तीन स्मार्ट मिटर बसयतले काय ना तें. अमर आम्ही सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी गोवा चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक एक मेमोरेंडम सबमिट केल्लो रेजिंग सम डाउट्स, सिरियस डाउट्स एंड कंसर्न अबाउट दिस इंस्टॉलेशन एंड रोल आउट ऑफ स्मार्ट मीटर्स. चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पीपल they went all out to create awareness in the schools. धाकटे भुरग्यांक ज्यांचे सिलेबसूच त्यांचे चड वजन पडलेले आहा एग्जामी दिसांनी 151 स्कूल्स दे कॉल्ड इन मेनेजेस ब्रागांजाव आनी थंय ते तांकां एज्युकेट करपाक लागले अबाउट स्मार्ट मिटर. सो पयली सुवातेर भुरगीं पे करना बील. तुमकां जर अवेरनेस क्रिएट करपाकूच जाय जाल्यार चला ग्रामसभान या. आमी सांगलें तांकां ग्रामसभान या, विलेज लेवलार या, तुमचे डिविजनार तुमी करा. प्रत्येक डिविजनार लोकां आपया आनी जे जे कन्सर्न आहा तुमचे कितें बरें आहा कितें वायट आहा हाव स्मार्ट इज द स्मार्ट मिटर वी एक्सप्लेन टू देम. सो आमचे थोडे कन्सर्न आशिल्ले सच एज देर आर अनएक्सप्लेन्ड बिलिंग स्पायक्स इन अदर स्टेट्स. हे आमी सांगतात दुसरे स्टेटी वेल्यान सगळे डेटा आहा आमचे कडेन तो दाखयता तुमकां. बाकी स्टेटीनी कितें कितें प्रॉब्लम जाला रोल आउट केले थंय आनी गव्हर्मेंटान महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट हॅज पॉज्ड which is a BJP ruled state. They have paused. West Bengal has given citizens the choice whether you want it you install or if you don't want you don't install. Karnataka in June 2025 there is a ruling that it is not mandatory. Only new meters if you wish you can go but the existing meter don't touch it. So remote disconnection without notice is a big concern because हे जे smart meter आसा it is just like a prepaid mobile card. एक फाटी तुझे डेटा सोंपलो पैसे सोंपले डेटा कंज्यूम जालो सोंपले ही वील रिमोटली डिस्कनेक्ट आनी तूं कंप्लेन करपाक शकना. समज ते बिल चड आयले कमी आयले तो पयलीं म्हणटा तूं भर आनी मागीर तुजी कंप्लेन बिप्लेन पळोवया. अशी केस महाराष्ट्रान जाल्या बॉम्बे 72,000 बिल आयलें एका मनशाक म्हणजे ते डिस्कनेक्ट जालें. ताणें कंप्लेन केली जाल्यार कंप्लेन बी कांय ना पयलीं पयशे भर आनी मागीर ही फॉलोड अप विथ द कंप्लेन आनी लास्टाक तें बिल 24,000 करून हाडून दिलें तांकां. सो हाजो अर्थ स्मार्ट मिटर इज नो मोर स्मार्ट एटलिस्ट इन दॅट केस. हे आमचे कन्सर्न आसा. डेटा प्रिवसी आसता तो
कंटिन्युअस हे स्मार्ट मिटर तुजी डेटा प्रिवसी मॉनिटर करतली घरान. म्हणजे तुजी AC कितली चल्ल्या, गिजर कितली चलता, तूं खंयची दिसा घरान ना. सो हे चोराक बिराक आयती मेळटले निमित सारके इतले दीस हे घर बंद आर प्रॉबब्ली दॅट पर्सन हू इज सिटींग इन द कंट्रोल रूम, इट्स अ प्रायवेट एजन्सी, ही मायट लीक द डेटा आउट. सो डेटा लिकेज जावपा ना हेजे आमचे कन्सर्न आशिल्ले, ते पॉयंट्स घातले आमी. EMF इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फील्ड exposure, it is 900, it radiates 900 times more than your mobile. So we were concerned about this, and lack of transparency is there about the ARR recovery, ONM responsibility of and consumer benefits. So microwave power density ही increase जावची ना and permissible limit आसतली हाजी गॅरंटी एक कंज्युमरा जाय पडटली. आणि there is no effect on health and animals and plants about this radiation. So these points we raised to him. At the same time आम्ही ताका त्याच दिसाक RTI application मी सबमिट केलें, जेजे 25 तारखेक 30 दीस जातले. So the first RTI question we have asked him is whether it is voluntary or mandatory. So ते जर question तेणे आमकां आन्सर केले, if he says it's voluntary then we have it. We are नाल्यार फाल्यां कोविडा पासून जावपा नाका, सुप्रीम कोर्टा वचून ती एफिडेविट सरकार फायल करतलो आनी सांगतलो कोण घे म्हटलें जाल्यार तुमकां. म्हणजे रस्त्यार ते टप टप करून मरतात, सो तेन्ना कंप्लेन कर, कित्याक आमचे कडेन ARD हे करपाक बेनिफीट दिवपाक एंटी ड्रग रिएक्शन तेजी कांयच सिच्युएशन हे ना, फेसिलिटी ना लायक अदर कंट्री. सो दीज आर सर्टन स्टेट्स वीच वी शोड यू लास्ट टायम ऑल्सो. ऑपोजिशन टू स्मार्ट मिटर्स ग्रोज इन नागपूर. हांगा देहरादून ज्या मनशाक 2000 बिल येताले ते 40,000चेर येवपाक लागले. हे गुजरात हाव द ऑपोजिशन इज गोईंग ऑन. सो आफ्टर अ रेजिडेंट इन कन्हैयालाल ऑफ modest monthly consumption averaging under ₹2,000, he received a bill of 47.9 lakhs. It might be error, I am not saying, but at the moment as disconnect करतली तो error मागीर पळय म्हणटलो. Smart meter gives shocks to people, say unions. काश्मीराक सगळे ऑपोजिशन चालू, अशें न्ही कितें आमी स्टार्ट केला. आमच्या हांगा जावचे पयलीं वी आर रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट बाबा गो थ्रू दीस, पळयात आनी हांगा आमचेर पेज घालनाकात. आनी पळय हे राजस्थानातले गुजरात स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, व्हेरी सिंपल. भोपाल, बिहार, जयपूर, हे परत गुजरातचे. सो नाव सिन्स Elvis told you about the Gram Sabha, so we request all Gram Sabhas to take a resolution that the government should stop this rollout, and I request all individuals who are having concern about this smart meter to send a notice to the CEE, Chief Electrical. The draft of that notices we can share with the Gram Sabha or the panchayats, which they can give to their members, and let us flood the department with this notices so that they know and they come to us and explain if they are right or wrong in rolling out the things. We are not against, literally not against the smart, but explain to us. If there are some concern, amchi te resolve kara, very simple. And Gram Sabha can take this lead forward. We sitting here every day, 4 or 5 people will not solve the problem. We have a group called Smart Meter Naka, around 600-700 members we have. So all are there. So we request now the Gram Sabhas to take it. ग्राम सभेन रेझोल्युशन घेवचें आनी एक्झॅक्टली स्मार्ट मिटरा बद्दल डिपार्टमेंटान येवन सगळ्यांकूच अवेअरनेस क्रिएट करचें म्हणून आमचो हो हेतू. जशें अमरान सांगलां, स्कुलांनी वचून स्कुलांच्या भुरग्यांक पणजे आपोवन 150 स्कुलाच्या भुरग्यांक पणजे आपोवन ल्हान भुरग्यांक हाजेर अवेअरनेस करप हें कितले बरें योग्य आसा तें आमकां खबर ना. सो आमी मागता लेट द पेरंट्स बी मेड अवेअर, आनी ग्राम सभा इज अ गुड मिडियम by which it can reach to various people across the state. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.